गुढी पारोड्या सद्याक राजकारणाचो हुवार आयला आनी थळाव्यांक तेचे पानवळ भोगचें पडटा। गुढी पारोड्या उदका पायपलायनीची पारंपारीक वाट बंद केल्ल्यान 3 घरांनी उदक रिगले। उदक घराच्या सोपाणा मेरेन पावला। 3 वर्सां जाली शेजारी उदकाची वाट बदलता। सरकारी यंत्रणा कानार केस ओडटा। देखून अंदूय हो वाठार उदकान भरला। गुढी पारोड्याची ही घरां खूब पोरणी। हांगा उदक वचपाची पारंपारीक वाट एकलो आडयता। मागीर पावसात शेजाऱ्याच्या घरांनी उदक रिगता। 3 वर्सां हे अशेंच चल्लां खंय। पंचायत आनी हेर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांक सांगल्यार ते काना मनार घेनात। शेवटाक सोंसचें पडटा ते शेजारच्या लोकांक। पावसात घरा कुशीक अशे तरेन उदक भरता। गाडयो उदकात बुडटात। भोव लुकसाण सोंसचें पडटा। आयकात थळाव्यांक। पंच सरपंच आमदार वा खासदार म्हण वेचून येवचो म्हण वेचणुका आदी जे फुडारी बागोन बागोन ह्या वाठारात भोंवताले ते कोणच ह्या प्रसंगार दिश्टी पडले नात। वाडट्या उदका बरोबर बायलांच्यो हुयेल्योय तितल्यो आयकपाक येताल्यो। बायलां तिडक उक्तायतालीं। कोण पावतलो काय तांकां? ह्या बायलांच्या प्रस्नांक कोण जाप दियत हय? जाणे वालेत बंद केल्या आनी वाट बदलल्या तो म्हणटा हो हुवार येता तो खंय पावळेच्या उदकाक लागून। पूण थळावे म्हणटात 3 वर्सां आदीं वालेत अशीर केल्या आनी उदकाची वाट बदलल्यात तेन्नासावन हो सांवार सुरू जाला। शेतांतले उदकय घरांनी येता। सरकारी यंत्रणा कितें करता तर? होवूय एक प्रस्नच। आदले सरपंचान सरकाराचो फोग काढलो। पुलीस यंत्रणा लोकांची बाजू घेयना असो ताजो स्पष्ट आरोप। जाल्यार कुंकळ्ळेचो माजी आमदार क्लाफासियो डायस म्हणटा कलेक्टर लेगीत ह्या प्रस्नाकडेन लक्ष दिना। देखून मुख्यमंत्र्याकडेन हे विशीं घाराणें पावयतले। जे हाका जबाबदार आसात तांचेर कारवाय करची अशेंय मागतले। ताणें सांगलें। 2 वर्सां हांच्या 2 वर्सां हें जाता। आज लोकांक तेंगेल्या घरां उदक म्हूण आमी येता उदक तेंच्या भायर काडा सकाळीं आनी ते पयला हो पंचायतीन बांदलो घटना म्हणून उदक येता तेंगेली मोठ्या उदका वाट आसलेली आनी बाय वर्सान तेणी कोण हिंगा कंप्लेन केलो आनी आमी कलेक्टरा लेटर केला सगळे लेटर पूण कांय एक्शन जालें ना अजून। आतां घरा आतां मायज पावस येवन जावन उदक जावन आख्खें घर तेंगे बुडून आसलेलें आनी आतां सीएमा आतां लेटर कोता हांव ऑलरेडी पयलीं म्हणलें अजून कांय एक्शन जालां ना। सीएमान हांव आज सांजे लेटर घेवन वयता आनी कितलें एक्शन घेवपा की कोण कितें एक्शन घेतलें तेन्ना कलेक्टरान मामलेदारान कितें एक्शन घेतलें तें म्हाका कळपाक जाय। पंचायत सरपंच काय ना तेंगे काम काबार जाला। पयलीं आतां सरपंचान येयला हिंगा मुखार एक कोण आमकां लॉय चलता आमच्या गांवां याद बुडत ना ही फिल्ली करून मोठे उदका नाला आसलो तो खोगल्यान शेतोडा मेन कलेक्टर मामलेदार आनी जेनिफर मनसुरात ते येयलोले रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना आतां इन्स्ट्रक्शन दिलोलें आज बांदे म्हूण मजा आसलो तो घाट वर्सान कोण पेट रोयला आनी आतां उदकाकीन घाटाक म्हूण तेंगे आतां घर बुडोला आतां तेंकां जाला हेजी एक्शन जावपाक जाय आनी हांव सीएमाक हांव लेटर करतलो। हें फ्लडिंग जावपाक कारण गव्हर्मेंटाची मिस्टेक आहा। कित्याक लास्ट टायम जेन्ना फ्लडिंग जाल्लें तेन्ना तुमी जाणात सर नेटवर्क तुमी सगळे आयिल्ले लास्ट टायम फ्लडिंग जालें तेन्ना हें आमी ओपन केलें ही वाट उदकाची
त्यांनी उदका वाट ओपन केल्ले कारणान सगळें उदक जाय तसले कसलेच प्रॉब्लेम जालो नाशिल्ले. आतां हे ताणें बाय फोर्स माती घालून पुरयलां म्हळ्यार एक सांगपाक वायट दिसता. कितें काम करपाक तर पुलिसी कडेन फोर्स मागपाक गेलो हेल्प दी म्हणून तेन्ना पुलीस पुरची ना. आनी असली हें करपाक ताका ड्रेनेज पंचायतीन बांदिल्ली ती मोडूंक पुलीस सपोर्ट दिता, पुलिसाक सपोर्ट घेवन मोडटात. आनी आमकां आनी वालोर उरना. आतां खरें म्हणल्यार एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला पंचायती गव्हर्मेंटान. एडमिनिस्ट्रेटर खंय आहा? गोवा 365 खातीर गुडी पारोडेच्यान रमेश नायक रावत.